साश्टीच्या बाबतीत कितें, कारण मोठो वोटर चंक तुमी जर मुरगांव सामके काडून तांकां कोताकच काडले. साश्टीच्या बाबतींत एक कॉन्सर्टेड तांचो एफर्ट दिश्टी पडटा की मेजॉरिटी ऑफ लीड तांची साश्टींतल्यान येवची म्हणून. आज तुमचे कडेन अलेक्स बाब सिकेर आसा, उल्हास तुयेकर आसा, दिगंबर बाब कामत आसा. सालसेतीचो गड तुमी भेदपाक शकतले. ह्या वेळाचेर कारण डेफिनेटली लास्ट टायमपेक्षा ह्या निवडणुकीक सालसेती भितर म्हणजे आमचे जे 8 मतदारसंघ आसात ताच्या भितर आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो की मॅक्झिमम मतदान जें आसा सगळ्या भागा भितर 2-3 मतदारसंघा भितर आमकां लीड मेळची ना सालसेतीक, पण आमचो प्रयत्न आसतलो की गेल्या वेळा पेक्षा ह्या वेळाचेर आमकां थोडें मतदान जें आसा तें डेफिनेटली आमचें वाडटलें इतलो आमकां विश्वास आसा. आनी ज्या भागा भितर गेल्या निवडणुकीक मातशें आमी आनी वाडोवं जाय मतदान, त्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचो पूर्णपणे प्लॅन आसा की मॅक्झिमम मतदान करून घेवपाक जाय. कारण गेल्या निवडणुकीक आमी केवळ 9,000 मतांनी हारले आनी त्या वेळाचेर आमचे बरोबर MGP नाशिल्ली. आज आमचे MGP बरोबर अलायन्स आसा. त्या वेळाचेर आमचे कडेन दिगंबर बाब कामतूय नाशिल्ले, त्यामुळे मडगांव आमचे कडेन आमदार नासलो, नावेली आमदार नासलो आनी त्या हातूंतल्यान त्या सायडीक आमच्या मुरगांव मतदारसंघ आसत थंय ह्या भागा भितर म्हणजे ज्या भागा भितर आमचे आमदार पयलींचे आनी आतांचे जे आमदार आसा सगळे एक जावन सगळे कडेन काम करतात आनी ताका लागून आमकां डेफिनेटली हाचो फायदो जातलो. रवी बाब नायक त्या वेळाचेर आमचे बरोबर नाशिल्ले 2019 ह्या वेळाचेर ते आमचे मंत्री आसात, आमचे बरोबर आसात आनी त्या सायडीक आमचे बाबू कवळेकर हे त्या वेळार आमचे बरोबर नाशिल्ले आनी त्यामुळे सगळेच जाण जे आसात हे नेटान काम करतले आनी आमकां लीड जी आसा ती बऱ्या तरेची लीड दक्षिण गोंयांत आमी घेतले.